This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. Hi friends, And welcome to Guesto's बाय आज आपण तू असे ग्रीन शे दिसता मग आधी श्रावण चालू असा म्हाका सगळीकडे अशे हिरवेगारशे दिसता. वेअरिंग ग्रीन टुडे. अगो बाय पण तू चिकन नुस्तें खावपी एकदम श्रावणशी याद झाली तुका आयज. केन्ना केन्ना रूच येता रे तोंडाक तशी. म्हणजे आयज तुका रूच आयली आसतली श्रावण जेवपाची कितें तरी. खरे म्हाका मरे अशें कितें तरी तिखट आंबट आनी मातशें गोड आशिल्लें कितें खायन जाला. आता भूकूय लागल्या गो. आमी या जेवपाक या, आमी श्रावण थाली एकी कडेन मेळटा, या आमी थंय जेवपाक. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, फक्त रूच बरी असल्यार पुरो. चल तर या आमी. Panji, गोयची राजधानी. Thousands of people visit this city for various purposes: employment, shopping, and for any other government work. There are various options for food joints in the city serving people from different walks of life. One of them is Forest, situated along the Mandavi River. Forest is just 3 years old but has gained popularity for its Shravan Thali. Shravan Thali is available only during Shravan month. One can taste pure vegetarian Goan food. Forest gets special Goan chef for the preparation of this thali. Every day has a different menu. आज शुक्रार मरे, आज आमाड्याचे करम, भेण्याची भाजी, शिरो आसा मरे, स्वीट डिश. चल तर आमी श्रावण डिशूच घेवया आयज जेवपाक. चल. म्हणटाले न्ही तो श्रावण वदोळच्यान करताले. चल श्रावण डिशूच घेवया. ऑर्डर करता बेगीन, भूक लागली. पण बरेच कितें कितें दिसता मरे म्हाका. सुरुवात केल्यार बरी आसा. आमी आतां भूकूय लागल्या. नीर पणसाचे काप. Thali here consists of 10 items: a suki bhaji, patal bhaji, puryo, solkadi, sasav, kapa, godshe, लोणचे, वरण आणि शीत. आमाड्याचे कितें तें बरें जालां मरे. निरपणसाचे काप खावन पळयता. भाजी मातशी तामशीशी दिसना तुका ही. म्हाका सगळ्यान चड आमाड्याचे सासव आवडले. आंबाड्याचे सांसव खावन पळयता. आंबट, तिखट, गोड सारकें म्हाका जाय आशिल्लें तशें जालां. आणि ही भेंड्याची भाजी पळयला तुवें, तेका तो बुळबुळीतपणा आसता तो ना, अजिबात ना पळय. खावन पळय. अशें कशें काय. वेगळी टेस्टूय आसा तेका. आनी तेका चड करून तेल बील काय यूज केल्लेच ना मग ते. सारकी ऑस्पिशियस श्रावण थाळीशी. अविनाश, खूप दिसांनी वरणान जेवता हां. ते दीस फक्त चिकन नाजाल्यार नुस्तें. अविनाश, थाळी अनलिमिटेड काय कितें रे. अनलिमिटेडूय आसा. म्हाका आनी नीर पणसाची कापां जाय. तुका जाय ते घे. अविनाश, हांव जाय तितलें हाडून हाडून वाडत रावता मरे. जाय तितले खा निरपणसाची कापां. वेग खाता. हा तुमकां सांगता ही श्रावण थाली इतली टेस्टी आसा की तुमी कितें खाव आनी कितें नाका इतलें जाल्लें आसा. When we saw the concept, it was excellent.
And but only one thing, na, we were worried, na, but on the Sundays they are not available for it. So if it's possible, na, if we can make it on Sundays also, because people nowadays they work on Sundays also, and we hoteliers we get free on Sundays. And this is one of the great place where we come for Shravan Thali. So many compliments for this thali that today being so many dishes in a la carte, I said no, if I have dropped in the right time for Shravan, I'll have a Shravan Thali only. Yeah. And it's much tasty. म्हाका हे आमाड्याचे सासव इतले आवडले तो आता आमी डायरेक्ट वतली फॉरेस्टाच्या किचनान आनी मेळटली ह्या श्रावण थाळीच्या शेफाक. सो आमच्या बरोबर आता आसा दीपश्री बळवयकर, द शेफ ऑफ श्रावण थाळी ॲट फॉरेस्ट. नमस्कार, आमच्या ह्या प्रोग्रामात तुमचें स्वागत. आयज तुमी आमकां कितें दाखयतली? आयज आंबाड्याचें सार. सुरू करुया. पयलीं आमकां इन्ग्रेडियंट्स दियात दिताले. आंबाड्याचें सांसवां म्हणटात सांसवां, मेथी, हळदी पावडर, मिरची पावडर, हिंग आनी उडदाची दाळ, मीठ आनी गूळ, खोबरें, तेल आनी आंबाडे. सुरू करुया. पुरो येतलें? पुरो. दोन कर. पयलीं झोपी तयार सगळें भाजून घेवया आमी. सगळें एकदम घालपाचें, म्हणजे सगळें एकदम भाजलें म्हणटकीर बरें, नाजाल्यार ते फाटीं फुडें जाता करपता. ते एकदम आपण भाजून घेवया. उडदाची दाळ 2 चमचे, सांसवां थोडी, सांसवां, मेथी थोडी, भाजून घेऊया. भाजून एकदम भाजल्यानंतर सगळं भाजपाक बरें. ताका लवंगा मिरी तशें काय लागना दिसता. ना लवंगा मिरी जाले काय ना डाळ वाटून नारळ घालूया. बुडपाक जाय ना. मोठे नारळ मोठा बारीक आसा त्या प्रमाणे एक नारळ घेतल्या पुरो मोठो. तितून आमी मिरची घालूया. घालूया आणि ओलो हिंग घालपाचो. वाचपाक बरो, म्हणजे भाजी नासलेलो हिंग घालूया. वाटून घालूया. हा, हे वाटून घेवया आपण. हे भाजपाची बी गरज ना. ना, अशें गरवेच भाजून वाटून घेवया. बरं. आता तुम्ही परत सांसवां घालता. हो, परत सांसवां ही जास्त घालपाची सांसवां आता. तितून वांटताना कमी घालपाची आणि हितून परत हिंग. हो, परत हिंग घालपाक वेगळी चव करपाक वास येत तितको लागता. हे आमी वाटून घेतिल्ले आसा ते भितर घाला. हो, पाणी घेता थोड्या. ते आंबाडे बुडपाक लागून घालपाचे. हा, बरें. शिजोवंक जाय न्हू, आंबाडे शिजपाक बरें जाता. तितून तो गूळ घालूया. गुळाचें कितें प्रमाण आसा? हो, गुळाचें प्रमाण म्हटल्यार एका नाल्लाक पाव किलो तरी गूळ जायच. पाव किलो. हो, आंबाड्याक. आता मीठ घालूया. मीठ मातशी जास्त लागता. बाकीच्या कितें करता तेन्ना मीठ कमी लागता न्हू, एका आमटाणीक लागून मीठ जास्त लागता. गोड हिरगटले.
आणि थोडे पाणी घालूया. श्रावण महिना म्हटलं की सगळे सासव घरचे पदार्थ येतात. येता आणि हिंग म्हणजे सारखे हिंग सासवा ही श्रावण महिन्यात जाईच. तांबाडे घालूया. आता आंबाडे तुम्ही धुवून बरेच तासून ते शिजवून घेवपाची गरज ना. शिजवून ना ते हांगा हेतूनच घातल्या उपरांतूच मग ते शिजतले. शिजता आणि गोड जाता म्हणजे तुमकां शिजवून घेवपाची गरज डायरेक्ट हितूनच शिजोवपाचे. हितून शिजयता ते रुचीक लागता. सारखे 20 मिनटां लागता. 20 मिनटां शिजोवपूच जाय. ते गोड आनी हे सगळें मिक्स जावपाक जाय न्हू. ते 20 मिनटां कशें तरी शिजपाक जाय. तुमकां कोणे शिकयले? म्हाका कोणे म्हणजे म्हाका अशें कोणे कांय शिकोवूच ना. म्हाजें म्हणजे पळोवनूच हांवें आई करता जावं म्हाजी मावशी करता तशें पळोवनूच केलां हांवें. कोणे म्हाका कांय शिकोवूच ना. म्हणजे सगळें कितेंच ना अशें ना म्हाजे हितून. कला सगळें आसा. शिवण आसा सगळें आसा. A to Z सगळें आहा करपाक. तुमच्या ह्या कॉलेक आज फॉरेस्टान वाव दिलो. सो इन दिस केस यू ऑल आर व्हेरी लकी दॅट शी इज टीचिंग यू ऑल. हे आतां शिजला? हय शिजले आनी मागीर ते निवले काय ना सुके जाता. हे आमचे आंबाड्याचे सासव आता शिजलेले आणि 2 मिनटां पुरो ते सासव रेडी जावपाक. सो अविनाश, हे आंबाड्याचे सासव तयार आसा. आमी टेस्ट करून पळयल्ले पूण कशें तयार करता हें आमकां खबर नाशिल्लें. हे आमचे आंबाड्याचे सासव आता रेडी जाला. आंबाड्याच्या सासवाक तुमकां लागतली सासवां, मेथी, हळद पावडर, मिरची पावडर, हिंग, उड्डाची दाळ, मीठ, सोय, गोड, आंबाडे आनी तेल. पयलीं एका कायलीन तेल, उड्डाची दाळ, सासवां, मेथी भाजून घेवप. तातूंत मिरची पावडर, हळद पावडर आनी हिंग घालप. ताच्या उपरांत सोय घालून ते वांटून घेवप. दुसऱ्या सायडीक तेलान सासवाची आनी हिंगाची फोडणां दिवप. वाटलेली सोय, गोड, चवी पुरते मीठ, उदक आनी आंबाडे घालून ते खतखतो ये मेरेन धवळप. सासव तयार. दीपश्री काकी, आता तुम्ही आमकां इतले बरे टेस्टी सासव दाखयले. म्हाका त्या थाळीन आनी एक आवडलेलें म्हणजे ती भेंड्याची भाजी. भेंड्याची भाजी हांवें खूब खाल्या पूण तसली भाजी हांवें खंय खावूं ना. सो म्हाका ती भाजी शिकून घेवपाक जाय. बरें करुया. ताका कितें लागतलें? ताका आतां पयलीं सोलाचें पाणी घालुया. ही सोलां भिजत थेयल्या आमी. हय, पयलीं अर्दवर सोलां भिजत थेयली. बट चडशे जेन्ना भाजी करतात न्ही भेंड्याची ती तेन्ना भाजी म्हणजे फ्राय करतात मागीर त्याच्या उपरांत सोलां घालतात. थोडी पयलींच सोलाचें पाणी घालता, बॉयल करता म्हणजे खतखतो काडटा आनी तितून आतां आमी मीठ घालुया. आनी तितून आपण पयलींच साखर घालुया. साखर घातली म्हणजे मातशी थोडी बुळबुळीत जायना. हय, खतखतो येवंक जाय. ही तुमकां आयडिया खंयच्यान आयली? ही म्हाका म्हटल्यार म्हजी खरेंच मावशी म्हणजे मावशी करता ती पळयली हांवें. म्हाजी बॉम्बेची मावशी करता तेन्ना हांवें पळयली. तेन्ना म्हणजे खूब वर्सां पयलीं 77 एकदम आयडिया. हय, जुनी आयडिया. ही चडशा लोकांक खबर ना ही आयडिया अशी. ना, लोक वेगळे सिक्रेट आहा मावशीचे. सगळें एकदम मिरसांग घालता. आता कितले उशीर अशें दवरप शिजपाक? 15 मिनटां खूब जाली. 15 मिनटां पूण एका वयल्यान फोडणी आसता ती ना, कांय ना. कांयच ना. सो ही भेंड्याची भाजी आता एकदम तयार आसा. काकी कडल्यान आमी आनी एक सिक्रेट जाणून घेतली ती म्हणजे भेंड्याची भाजी.